नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारतीय ग्रँड मास्टर डी गुकेश, पॅरिस ऑलिंपिक पदक विजेते मनू भाकर, भारतीय दादले हॉकी पंगडाचे कॅप्टन हरमनप्रीत सिंह आणि पॅरालिंपियन प्रवीण कुमार हांकां खेळ रत्न पुरस्कार. गोयचे फुटबॉल कोच आर्मांदो कुलासो हांकां जीवन गौरव श्रेणीत द्रोणाचार्य पुरस्कार. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके आदी भाजप आणि आम आदमी पक्षामदी आरोप प्रत्यारोपाचे सत्र चालूच. फटीची मतदार वळखपत्रा वयल्यान भाजपान आपाक धरले धारेर. शेतकार जगजीत सिंग दल्लेवाल विशीं पंजाब सरकाराच्या बेजबाबदार भूमिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान उक्तायला अजाप. न्यायालयान दल्लेवालाच्या भलायकी विशीं उक्तायला हुस्को, उपोशणा विशीं न्हय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पूर्व अर्थसंकल्पीय बसकेन घेतलो आर्थीक नियाळ. फाटल्या अर्थसंकल्पांतल्या 446 आश्वासनांपैकी 70 आश्वासनांची कारवाय पुराय जाल्ल्याची मुखेलमंत्र्यांची माहिती. केरळचे राज्यपाल म्हणून राजेंद्र आलेकार हांणी घेतलो पद आणि गोपनीयतेचो सोपूत. केरळच्या सर्वांगीण उदरगतीक वावुरपाची उक्तायली कटिबद्धता. आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रीय खेळा पुरस्कारांची घोषणा जाल्या. 17 जानेवारी नवी दिल्लीतल्या राष्ट्रपती भवनात जावपी पुरस्कार सुवाळ्यान खेळगड्यांक पुरस्कार भेटयतले. भारतीय ग्रँड मास्टर डी गुकेश आणि पॅरिस ऑलिंपिक पदक विजेते मनू भाकर हांकां खेळरत्न पुरस्कार भेटयतले. तशेंच भारतीय दादले हॉकी पंगडाचे कॅप्टन हरमनप्रीत सिंह आणि पॅरालिंपियन प्रवीण कुमार हांकां खेळरत्न पुरस्कार भेटयतले. तशेंच गोयचे फुटबॉल कोच आर्मांदो कुलासो हाका द्रोणाचार्य पुरस्कार जाहीर जाला. द्रोणाचार्य पुरस्कार मेळोवपी आर्मांदो कुलासो हे पयलेच गोंयकार आसात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी हो पुरस्कार वितरण सुवाळो जातलो. दिल्लींत येवपी विधानसभा वेंचणुके आदी भाजपान आम आदमीचे फुडारी अरविंद केजरीवाल हांचेर फटीची मतां तयार केल्ल्याचो आरोप केला. ह्या संबंधात तांणी एक पोस्टर जारी केला. भाजपाचे वीरेंद्र सचदेवा हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें की राज्यसभेचे कांय खासदार वेंचणूक अधिकाऱ्यांक धमकावपाचें काम करता. 2018 का एफिडेविट, जब संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है. ये सरकारी एफिडेविट है जी, हमारा नहीं है. लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है. एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है. केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री आतिशी मार्लेना हिका पत्र बरोवन दिल्ली सरकार केंद्रान काडिल्ल्यो शेतकारां खातीरच्यो येवजण्यांचो लाभ दिल्लीच्या शेतकारांक मेळोवन दिना हाची खंत उक्तायली. दिल्लीच्या आप सरकारान शेतकारां प्रती निश्काळजीपणा दाखयल्या असो आरोप तांणी ह्या पत्रा वरवीं केला. हे वरवीं घेतिल्ल्या एका पत्रकार परिशदेन भाजपाचे फुडारी मनोज तिवारी हांणी दिल्ली सरकार शेतकारांक मेळपी किसान सन्मान निधी थळाव्या शेतकारांक मेळोवन दिना हे विशीं तिडक उक्तायली. दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसका आधार ही झूठ है और लूट है. हम देश के हर किसान को किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन दिल्ली के किसान को नहीं मिल सकता क्योंकि उनको किसान का दर्जा ही नहीं प्राप्त है. किसान अपने सर्कल रेट को बढ़ाने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं. वो लोग केवल बातों की बात करते हैं, हम लोग कार्य करके लोगों को खुशियां दे रहे हैं और वो खुशियां और बढ़ने वाली. उपोशणांक बशिल्लो शेतकार जगजीत सिंह डलेवाल हाच्या भलायकी विशीं पंजाब सरकाराच्या बेजबाबदार वागणुकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान जाप विचारल्या. पंजाब सरकाराची वागणूक हो विशय सुटावो करपाचो दिकेन दिसना अशें मत सर्वोच्च न्यायालयान उक्तायलां.
आम्ही फकत डलेवालाच्या भलायकेविषयी हुस्को उक्तायता आणि ताचे उपोषण सोडोवपाचेर न्यायालयाचो संबंध ना अशें सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान सरकाराक सांगला। वैजकीय मदत दिवन लेगीत उपोषण चालू दवरूंक शकता अशें सर्वोच्च न्यायालयान नमूद केला। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे 2025-26 वर्सा खातीरचो राज्याचो अर्थसंकल्प मार्च म्हयन्यात सादर करतले। आयज मंत्रालयान पूर्व अर्थसंकल्पीय बसका मुखेलमंत्र्यांनी आपयल्ली। ह्या वेळार खबराकारांक म्हायती दितना चालू अर्थीक वर्सा खातीर 1423 कोटी अतिरिक्त महसूल मेळोवपाक सरकाराक यश आयला अशें तांणी सांगलें। तशेंच रिणाचो आंकडो 30% वयल्यान 29% देंवला अशी म्हायती तांणी दिली। ह्या बसकेन मुखेल सचिव, सचिव आणि विभाग मुखेली हजर आशिल्ले। राज्या खातीर समतोल दूरदृष्टी आशिल्लो अर्थसंकल्प सादर करपाचेर भर दिला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। ह्या वर्सा 2.2% उरलो तो आमी अचीव करपाक शकले। आउटस्टँडिंग गॅरंटी इज आमी अचीव करपाक शकले, विच इज बिलो 1500 crores आशिल्ले पयलीं, विच इज 298 crores हे आमी अचीव करपाक शकले। आणि आउटस्टँडिंग डेट टू GSDP रेशियो विच इज 25% एक्चुअली, बट इट इज नॉट अचीव्ड, बट वी हॅव लेस दॅन म्हणजे फाटले 22-23च्या बजेटाक 30.55% आशिल्लो, तो अंदू 29.27% हो रेशियो जालो। नॉट अचीव्ड बट रेशियो हॅज बीन रिड्यूस। फाटल्या अर्थसंकल्पातल्या 446 आश्वासनांतल्यान 70 आश्वासनांची कारवाय पुराय जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। 263 आश्वासनांची कारवाय सुरू आसा, जाल्यार 107 आश्वासनांची कारवाय मार्च उपरांत सुरू जातली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। 1.10% आशिल्ले हे फावटी आमी 2.20% अचीव केले आणि आउटस्टँडिंग गॅरंटी 405 crores आशिल्ली ते फावटी 298 crores जाले। गोयचे सुपुत्र राजेंद्र आलेकर हांणी आयज केरळाचे राज्यपाल म्हूण पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो। ह्या वेळार केरळ उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश नितीन जामदार हांणी तांकां सोपूत दिलो। आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर एका पोस्टा वरवीं राजेंद्र आलेकर हांणी संविधाना प्रती पुराय निश्ठेन आपूण वावुरतलो, तशेंच केरळाच्या उदरगतीच्या आनी समृद्धीच्या दिकेन पुराय निश्ठेन काम करतलो अशें म्हळां। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोवा मेगा फिश फेस्टिवल 2025च्या 2 जागृताय करपी वाहनांक 5वो बावटो दाखोवन सुरवात केली। ह्या वेळार नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर, नुस्तेमार संचालक यशस्विनी बी हाजीर आशिल्ल्यो। गोवा मेगा फिश फेस्टिवल अंदू 10 ते 12 जानेवारी दिसा खेळा प्राधिकरणाच्या उक्त्या खेळा मैदानार सकाळी 10 ते रातची 10 वरां मेरेन सामान्य लोकां खातीर उक्ते आसतले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आत्मनिर्भर भारत या गतिशील मोखीक गोंय भरीव योगदान दितले अशी आस्त मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायली। नुस्तेमारी उद्देग गोंयच्या अर्थव्यवस्थेन महत्वाचे योगदान दिता अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार अधोरेखित केलें। पारंपारीकरित्या फिशिंग करता आसतना तेका आमी म्हणटा तशी मेकनायज जोड कशी दिवची आणि लोकां मदीं चडांत चड हाच्या मदीं जागृती कशी घडोवन हाडची आणि एडवान्स फिशिकल्चर कशें जावचें, नवीन तरणाटे फिशिंग उद्योगा कडेन कशा पद्दतीन येवचें हाच्याच खातीर फिश फेस्टिवल हे आमी दर वर्सा मनयता। आणि हे फिश फेस्टिवल करता आसतना चडांत चड लोकांचो इन्वॉल्वमेंट जावचो म्हणून आयची व्हॅन लॉन्च जी गांवागांवांत वतली आणि फिश फेस्टिवलाचेर जे जागृताय जी आहा ती निर्माण करतली। फिश फेस्टिवल आमी पणजेंतल्या कांपाल ग्राउंडाचेर करता, जे फिश फेस्टिवलाच्या निमित्तान जशें सांगलां तशें एके वाटेंतल्यान कल्चरल एक्टिविटी, एके वाटेंतल्यान वेरियस टायप ऑफ फिश, लोकांक नवीन नवीन फिश कशा कितें मेळूं शकता, गोंयांत कितें एवेलेबल आसा हे दाखोवपाचोय एक प्रयोग जाता, खावपाचोय प्रयोग जाता आणि बाकीचे सगळे म्हणजे बिझनेस टू बिझनेस, B2B किंवा नवीन भुरगे जांकां शिकपा जाय तांकां सेमिनार्स अशा पद्दतीचो हो फेस्टिवल आसता। बांगलादेशांतल्यान येवपी बेकायदा घुसखोरां आड केल्ल्या कारवाये विशीं म्हायती दितना दिल्लीचे जोड पुलीस आयुक्त SK जैन हांणी बांगलादेशी घुसखोरांक ताब्यात घेवपा खातीर 3 पावंड्यावयल्या खासा मोहिमे विशीं म्हायती दिली। तशेंच दिल्ली पुलिशेन हे रॅकेट चलोवप्यांचेर कायद्यान कारवाय केल्ल्याची म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली। दिसंबर माह में स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी कि दिल्ली में इलीगल इमिग्रेंट्स जो रह रहे हैं, स्पेशली बांग्लादेशी, उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस श्रृंखला में हमने 2 मॉड्यूल पहले बस्ट किए थे, एक संगम विहार में जिसमें करीब 5 बांग्लादेशी रिपोर्ट कराए थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी और उसी FIR की फर्दर फॉलोअप में हमने 7 बांग्लादेशी अर्जनगंज फतेहपुर बीरी से गिरफ्तार किए थे और उनको डिपोर्ट कराया था। इन दोनों केसेस में जब फर्दर तफ्तीश की गई, टेक्निकल सर्विलेंस और एनालिसिस किया गया, उसी फॉलोअप एक्शन के तहत हमें एक और रैकेट मिला। भाजपा फुडारी आणि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी अस्तंत बंगालाच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांचेर अवैध बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्यांक आश्रय दिवपाचो आरोप केला। मतां मेळोवपाच्या हावेसाक लागून ममता बॅनर्जी अवैधपणान तांचेर आडनदर करता अशें तांणी सांगलें। आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया है। जो भी पकड़ा रहा है बंगाल के बाहर बांग्लादेशी, उसका एड्रेस, ज्यादातर का एड्रेस बंगाल का है और ये ममता दीदी वोट की लालच में ये काम कर रही है और बंगाल में एंट्री गेटवे ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या का बन गया है और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसो विसो। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट
राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नॅशनल पर। विस्तोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां दिल्लींतल्या अशोक विहार वाठारांतल्या स्वाभिमान अपार्टमेंट्साचें उक्तावण करतले। आर्थीक नदरेन दुर्बळ वर्गा खातीर नव्यान तयार केल्ल्या 1675 फ्लॅटांचें उक्तावण ते करतले। तशेंच 2 शारी पुनर्विकास परियोजनांचें उक्तावणूय प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जातलें। नवरोजी नगरांत विश्व वेपार केंद्रांची सुरवात जातली। तशेंच सरोजिनी नगरांत बांदिल्ल्या GPRA टायप 2 क्वॉर्टर्साचे उक्तावणूय प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जातले। द्वारका हांगा CBSE एकीकृत कार्यालय वाठाराचे उक्तावणूय प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जातले। नजफगडांतल्या रोशनपुरांत वीर सावरकर महाविद्यालय भवनाचो बुनयादी फातर प्रधानमंत्री बसयतले। ह्या महाविद्यालयान शिक्षणा खातीर आर्विल्ल्यो साधन सुविधा आस्पावीत जातल्यो। बांगलादेशाच्या चटगांव न्यायालयान चिन्मय कृष्णदास हाची जामीन याचिका रद्द केल्या। चिन्मय दास हाका फाटल्या 25 नोव्हेंबराक अटक केल्ली। ताचे सयत हेर 19 लोकां आड राजद्रोहाचो आरोप लावन तांकां अटक केल्ली। भारतीय विदेश मंत्रालयान तांच्या अटकेचेर हुस्को उक्तायला। महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली जिल्ह्यात 11 माओवादी मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांचे हजेरेन शरण आयले। ह्या कारवाई उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या एक्स हँडलाचेर घातिल्ल्या संदेशान महाराष्ट्र सरकाराचेर माओवाद प्रभावित वाठारांनी सर्वांगीण उदरगत प्रस्तावित करपाक घेतिल्ल्या यत्नांची तोखणाय केली। हाका लागून ईज ऑफ लिव्हिंग मोहिमेक अदीक तांक मेळटली। तशेंच उदरगतीचो मार्ग अदीक प्रशस्त जातलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां। इतले मजगतीं महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी खबराकारांकडे उलयतना फाटल्या 4 वर्सांत एकूय तरणाटो माओवाद्यां मदीं आस्पावीत जावंक ना ही बरी गजाल आसा अशें सांगलें। पूरे तरीके से माओवादियों का डोमिनेंस था। आज उस डोमिनेंस को समाप्त करते हुए यहाँ पर 2 बड़े आउटपोस्ट हमारे तैयार हुए हैं और सीधा छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाला रास्ता और पुलिया यहाँ पर तैयार हुआ है। एक प्रकार से 75 वर्षों के बाद यहाँ के लोगों को ST बस क्या होती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, वो देखने को मिलने वाली है। इसलिए मैं मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। हमने ये कहा था कि गढ़चिरौली ये महाराष्ट्र का अंतिम जिला नहीं होगा, महाराष्ट्र का पहला जिला होगा। उसकी शुरुआत हमने कर दी। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि अब नए लोग यहाँ पर माओवादियों को मिलते नहीं है, कोई भर्ती हो नहीं रहा है। बड़े बड़े केडर जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो ये समाप्ति की ओर जा ही रहा है। अमेरिकेन नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा न्यू ऑर्लिन्स आनी बॉर्बन स्ट्रीट मार्गाचेर एका ट्रक चलोवप्यान रस्त्यार चलपी लोकांचेर ट्रक चडोवन चिड्डून उडयले। ह्या घडणुकेन 15 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 30 जाण जखमी जाले। FBI दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या घडणुके उपरांत पुलीस आनी ट्रक चालकां मदीं जाल्ल्या चकमकीन ट्रक चलोवप्याक मरण आयलें। ट्रक चलोवप्यान मुद्दाम लोकांक मारून उडयल्याची म्हायती पुलिशेन दिल्या। पुलीस घडणूक थळावी तपासणी करीत आसा। हातूंत तांकां ट्रकांतल्यान इस्लामीक राष्ट्राचो बावटो तशेंच कितलींशींच शस्त्रां मेळिल्ल्याची म्हायती पुलिसांनी दिल्या। ह्या घडणुकेचेर अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन हांणी शोक उक्तायला। तशेंच ह्या घडणुकेन घुसपल्ल्यांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या। The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing the desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle, which he rented to conduct this attack. Possible explosives were found in the vehicle as well, and more explosives were found nearby. मध्य प्रदेशाची राजधानी भोपाळान 40 वर्सां पयलीं विशारी वायू गळती जाल्ल्या युनियन कार्बाइड कारखान्यान सांठोवन दवरिल्लो विशारी कोयर थंयच्यान हालोवन दुसरे कडेन हलोवपाची मोहीम चालू आसा। 337 टन विशारी कोयर धार जिल्ल्यांतल्या पिठमपुरा वाठारांत भरून तो नष्ट करपाचें काम चालू आसा।
युनियन कार्बाइड कारखान्यान सांठोवन दवरिल्लो विशारी कोयर म्हयन्या भितर काडून उडोवपाचो आदेश जबलपूर उच्च न्यायालयान दिल्ल्या उपरांत मध्य प्रदेश सरकारान ही कारवाय केल्या। 12 LS कंटेनरांत भरून हो कोयर पिठमपुरान व्हरपाचें काम चालू आसा। ह्या कारवाईक लागून भोपाळांतल्या लोकांमदी फाटली 40 वर्सां मनात आशिल्लो भय आता सोंपतलो अशी आस थळाव्यांनी जब से कंटेनर आए हैं जैसे ही पूरा रोड यहाँ से लेकर 284 यहाँ तक का जो रोड रहा है, यहाँ से किसी गाड़ियाँ सब बंद हो गई थी, गाड़ी आना जाना पूरे चारों तरफ ड्रोन घूम रहे थे। हम बस खड़े होकर देख रहे थे बस घर पे से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी गार्ड के अंदर बोले तो पुलिस की भी अच्छी खासी पब्लिक थी और आते समय 4:15 पे 12 कंटेनर पूरे अंदर हो गए हैं। अब इससे हमारा तो बिल्कुल है कि जीवन नष्ट होना, यहाँ रहना है। तो इस वजह से क्या है, पहली बात जब कचरा नहीं जला था, भी कल से स्टार्ट होने वाला, पर नहीं जला तो उससे पहले का जो है यहाँ का पानी आप देखोगे जाके, पहले भी आ चुके हैं, आप जैसे सर लोग आए हैं यहाँ से वीडियो बना के ले गए, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। जाते हैं आ जाते हैं, वीडियो बन के चले जाते हैं, बाकी यहाँ से कोई थोड़ा सा भी संभावना नहीं रही कि कुछ सुधार आया। नवे वर्स सुरू जावपाचे आदेश हवामान खात्यान उत्तर भारतांत शिंयाच्या ल्हाराचे अलर्ट जारी केला। दोंगरां तशेंच मैदानी वाठारांत शिंयाचो प्रकोप चालूच आसा। उत्तर प्रदेशांतल्या दोंगराळ वाठारांनी तापमान 0 परस कमी नोंद जाला। भारतीय हवामान खात्यान कळीत केला त्या प्रमाण हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड वाठारांत बर्फ पडपाची शक्यताय उक्तायल्या। तशेंच 2 दीस शिंयाचे ल्हार अदीक खर जावपाची शक्यताय उक्तावन येलो अलर्ट जारी केला। पटना वाठारांत शिंयाक लागून शाळांच्या वेळापत्रकांत बदल केला। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयच्या चडांत चड तापमान 34.5 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.6 सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। भारतीय ग्रँडमास्टर डी गुकेश, पॅरिस ऑलिंपिक पदक विजेते मनु भाकर, भारतीय दादल्या हॉकी पंगडाचे कॅप्टन हरमनप्रीत सिंह आणि पॅरालिम्पियन प्रवीण कुमार हांकां खेळरत्न पुरस्कार। दिल्ली विधानसभा वेंचणुके आदी भाजप आणि आम आदमी पक्षामदी आरोप प्रत्यारोपाचे सत्र चालू। फटीची मतदार वळखपत्रा वयल्यान भाजपान आपाक धरले धारेर। शेतकार जगजीत सिंह दल्लेवाल विशीं पंजाब सरकाराच्या बेजबाबदार भूमिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान उक्तायला अजाप। न्यायालय दल्लेवालाच्या भलायकी विशीं उक्तायला हुस्को, उपोशणा विशीं न्हय। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पूर्व अर्थसंकल्पीय बसकेन घेतलो आर्थीक नियाळ। फाटल्या अर्थसंकल्पातल्या 446 आश्वासनांपैकी 70 आश्वासनांची कारवाय पुराय जाल्ल्याची मुखेलमंत्र्यांची माहिती। केरळचे राज्यपाल म्हणून राजेंद्र आर्लेकर हांणी घेतलो पद आणि गोपनीयतेचो सोपूत। केरळच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर वावुरपाची उक्तायली कटिबद्धता। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेब्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो। इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।